Under Rule 49(2) of the Rules of Procedure of Conduct of Business of Goa Legislative Assembly, I seek postponement of star LAQ number 1A to be answered today, Speaker Sir, for reply on 8th of August 2019, Speaker Sir. The reason being, sir, if you go to the answer question book of star LAQ, you will find, Speaker Sir, that the question has got 20 supplementary. I don't know how to answer this, sir. 20 sub-questions. I don't know how to put it up because you just cannot. Details are immense, Speaker Sir. It is voluminous in nature and 20 sub-questions. Kindly, Speaker Sir, you will have to see how many sub-questions can be permitted in a question, Speaker Sir. Thank you. If possible, you can club it with the special half an hour discussion. That's okay, but my only thing is request to you to look into it because it's voluminous in nature. That's why it's asked for postponement, Speaker Sir. Hey, Speaker Sir, it is true. हांवें जर पळयत इतलो वॉल्युमेटस आसा तो A to T. What is this? म्हणजे तू एक प्रश्न विचारता आणि सगळे डिपार्टमेंटूच भितर हाडटा कितें फ्रॉम A to T म्हणजे कितले सब क्वेश्चन Speaker Sir, सरप्राईज relevant जर पळोवन आसा. आनी कितें कितें म्हणून विचारप तें no, but- विचार न्ही तू 5 प्रश्न विचार आज विचार आम्ही सगळे आज transparent विचार. आहात, Speaker Sir. क्वेश्चन विचारपा मेळनाय न्ही ट्रान्सपरंट बिकॉज सर 5 क्वेश्चन विचारपा मेळनाय कित्याक मेळना कित्याक तुका 5 सगळ्या प्रश्नाची उत्तरां मेळटा तुका स्टार आणि अनस्टार सगळे Unstar उत्तर आहा, तू unstar कितें करता कितें ते star A to येवपा T जाय. विचारून सगळेच तू हे करपा लायता म्हणजे आन्सर येयल्ले दितले बऱ्या कशें पडटा. हांवें पळयलो तो प्रश्न ट्रान्सपरंट गवर्नमेंट Because, मोड sir, आपल्याला आणि या दी ऑफकोर्स जाय इट इज ट्रान्सपरंट दी सारखे Speaker Sir, I understand. Questions of, I was also MLA before becoming a minister. Questions, sub-questions जर विचारपाचे आहा, Speaker Sir. एक क्वेश्चना भितर घुसपोन कितली सब क्वेश्चन विचारूंक शकता सर आणि एक गोष्ट झाली सर इफ इट इज रेलेवंट टू द मेन क्वेश्चन देन इट इज ओके इट हॅज गॉट नो रेलेवन्स इट हॅज गॉट डिफरंट थिंग्स इनसाइड सर हाऊ डज अ पर्सन रिप्लाय टू दिस सब क्वेश्चन स्पीकर सर हेजेर मातशें लक्ष घालचें स्पीकर सर इट शुड बी लिमिटेड टू द 5 आय थिंक सो Star question number 2, Tony Fernandez. Speaker sir, I may be permitted to ask LQ number 2B. Speaker sir, answer is as per the portal of the house. Speaker sir, माझा प्रश्न आशिल्लो the detail of substation at Bamboli providing power to all 3 villages Santa Cruz, Mercedes and Chimbal in Santa Cruz constituency. Such as numbers of feeders, capacity of power, transformer, etc. म्हाका उत्तर मेवला की आमचो मेगावॉट एम्पियर थिंगा एक ट्रान्सफॉर्मर आसा इट इज अबाउट 6.3 मेगावॉट एम्पियर मंत्र्याक म्हाका विचारता 3 विलेजी आहा ह्यो हांकां हो सफिशंट जाल्यार म्हाका उत्तर दिवचें तुमी Speaker sir, honorable member जो आमचो टोनी बाब आसा we are a transparent government and we don't mind to answer transparent questions, Speaker sir. And it is a transparent question what I am answering, Speaker sir. Speaker sir, memberan जे विचारले we have got 2 6.3 MVA transformers at Baboli substation and there are 2 planes 6.3 and total load is 12.6 MVA. Speaker sir, when I became a minister under the honorable leadership of our dear Chief Minister, Tony Bob and we were always discussing. And Tony Bob, no doubt he is with us today, but that time when we were there, he was on the verge. But whatever he said, with the guidance of the honorable Chief Minister, I think we have installed more than 4 or 5 new transformers last 2-3 months back. On the process of installing another 5-7 transformers of 200 plus kVA in his constituency in the next 15-20 days. But Speaker sir, the question relevant is here is, does installation of a transformer, a distribution transformer, does it help, Speaker sir? It does not help. Because what we get power supply, sir, Goyan, power supply, we get at 220, then 110 level, then it is most of the power, Goyan sir, from 220 it is brought to 33 or 110 to 33 kVA, and 33 to 11 kVA, and 11 kVA to distribution level. आम्ही कितले जाय तितले ट्रान्सफॉर्मर घालता स्पीकर सर पण पावर जर ते येना ट्रान्सफॉर्मराक ते धाकटे ट्रान्सफॉर्मर कितें करपाचें स्पीकर सर आतां फाटीं गव्हर्मेंट जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 1-1.5 वर्सां पयलीं द व्हेरी रिजन फॉर दीस
की आपणाचो लोड जो बिलार आसा हो लोड एक्सीड ना जावचो. कारण कितें आसलें स्पिकर सर, टू प्लॅन. पण अनफॉर्च्युनेटली लोक आमी घरान एसी घालचे, कितें जाय त्यो सुविधा घालचे, पूण एटलिस्ट आपणाचो लोड जो पयलीं आशिल्लो तो वाडयता जाल्यार सांगपाक जाय स्पिकर सर. म्हाका दिसता सांताक्रूज इज अ डेव्हलपिंग विलेज आनी खूब खूब बिल्डिंगां येता, खुबशी गोश्टी न्यू जाता. आनी हे जर प्लॅन करपाक जाय, एक डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर घातलो म्हूण पावर पावना स्पिकर सर. ताका वयले ट्रान्सफॉर्मर, पावर ट्रान्सफॉर्मर तेजे वयले घालपाक जाय स्पिकर सर. आनी जेन्ना ऑनरेबल मेंबर फाटल्यान लागून आमी एक टोटल स्टडी केली आनी आमकां कळून येयलें की जे 12.6 MVA जे आसा दोनी ते पावना स्पिकर सर. आनी तेन्ना आमी डिसिजन घेतलें सर, ताका एक 10 MVA ट्रान्सफॉर्मर थंय घालचो आनी 6.3च्या जाग्यार 10 MVA घालता. आनी म्हाका खुशी भोगता की हे 4-5 म्हयन्यां भितर आमी न्यू 10 MVA ट्रान्सफॉर्मर इन्स्टॉल केलो, विकतो घेतलो विथ द एबल डायनॅमीक लिडरशीप ऑफ प्रमोद बाब आमचो CM. आनी तो प्लिंथर आतां 6.3 काडून 10 घातला स्पिकर सर. आनी वी आर कमिशनिंग बिफोर 10th of August 2019. म्हणजे इन 7-8 days टेस्टिंग बेस्टिंग चालू आसा. With this, your power waves of that area will be settled, Speaker sir. That is what I want to assure you. स्पीकर सर, म्हाका तो आतां 10 MVA तूं ट्रान्सफॉर्मर घालता म्हणटा, दॅट वील केटर ओन्ली फॉर 3 villages और इन्क्लुडींग बांबोली, सांतांद्री दॅट सायड. कित्याक पळय, कितें आतां आमकां हो पयलो सद्या तुज्या उत्तरान आहा हिंगा, म्हाका सद्या मिनिमम लोड इज रिक्वायर्ड 10.027 MVA सांताक्रूज, मेर्सेस एंड चिंबेल. म्हाका इतलें गमोंक जाय की दीस लोड shall be distributed in Santa Cruz, Mercedes and Chimbel काय म्हणून. If we are distributing this, it is well and fine. Secondly, Speaker sir, मंत्र्यान सगळे खबर ना आसतली, पूण हांव तुका खरेंच I like to congratulate you. You have given me 10 transformers. 10 transformers. तेणें 4-5 म्हटले, पूण he has given me 10 transformers. I am very much grateful to him because wood shoot पावर इंटरप्ट जाता, रातीक 2-3 पाटी वयता. आनी हांवें फकत 2 रुमांक इन्वर्टर घालून दवरला, उरलेल्याक इन्वर्टर घालूंक ना. कित्याक गमपाक की लायट वता म्हणून. तेन्ना हांव रोखडोच बांबोली फोन मारता, दे एटेंड. पूण थिंगा एक आउट ऑफ द क्वेश्चन एक जाता मंत्री साहेब की थिंगा न्हू स्टाफ इज व्हेरी शॉर्ट. ही विलेज बरी व्हडली आहा. म्हाका कितें ती जरी तर थिंगा स्टाफ तुवें वाडयले जायत, तुवें 10.6 MVA तुवें दिता म्हटलाय, दॅट वील बी सफिशंट 10 MVA. पूण हें दिलें जाल्यार आमची झाडां माडांनी भरलेलें आमचें कालापूर आहा. रातचे झाडां मोडटा, दॅट इज गॉड कॅलमिटी, दॅट नोबडी कॅन अवॉयड इट. बट टू गिव रिलीफ टू द पीपल, आम स्टाफ इज रिक्वायर्ड. ऑनरेबल मिनिस्टर, हाचेर न्हू कितेंय तरी करून हातवेन तरून आमची नेसेसिटी कितें आहा ती पयलीं आमी पळोवन घेवंक जाय. मागीर लग्जरी. वी वॉन्ट द नेसेसरी बेजीक एनिमिटीज दॅट हितून तुवें हे म्हाजेर मातशी नदर मारची. आनी दुसरें हेजेरूच हे जरी तर तुवें दिलें जायत स्टाफ आनी आमकां हे ट्रान्सफॉर्मर 10 MVA घातलो जाय तूं, जाल्यार आमचें म्हाका दिसता सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी तरी खूब वर्सांनी हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. हांवें एकूच म्हटलां, मुख्यमंत्री हिंगा ना, म्हाजो एकूच हेतू जावन आसा. आयज हांव काँग्रेस सरलो, आयज BJPन भितर सरलां, फकत एकूच म्हाजें हेतू आहा. जेन्ना 30 वर्सां कालापुरान कितें जावंक नासलें आमच्या, तेन्ना हांव पत्तो स्टेटमेंट करता, बाबूश मुन्सराज आमी हाडलोलो तेका, तेन्ना तोय ऑपोजिशनान उरलो 5 वर्सांक. हो एकूच हेतू घेवन गेला आनी सरकाराचेर एक आस दवरून येयला. कित्याक आमचो ऑनरेबल डायनॅमीक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यंग डायनॅमीक डॉक्टर प्रमोद सावंत, ताणें आमकां उतर दिलां. तशें मंत्र्या कडेन मागता हांव, इलेक्ट्रिसिटी मंत्र्या कडेन मागता, पावर मिनिस्टरा कडेन, तुवें म्हाका उत्तर दिवचें की जें कितें जावंक ना तें करून तूं म्हाका इलेक्ट्रिसिटीन व्हेकल्स कमी आहा, थिंगा लेबर कमी आहा, डावन लायन्सूच जरी चलोना जाल्यार फुडें लग्जरी केलें जाल्यार आमचे कडेन तें चलोवपाक जावचें ना. तेन्ना मंत्र्या कडेन मागता, जरी तर हो मेंबर हे वाटेन आयला जाल्यार फकत एकाच डेव्हलपमेंटाक लागून आयला, तेन्ना तुवें म्हाका हे पावर सॅक्टरान
अनइंटरप्ट सप्लाय दिवपाक आय डोंट से यू गिव मी 100%, एटलीस्ट 80% तुवें सप्लाय दिवपाक तुवें म्हाका मातशें उतर दिवचें. Speaker sir, this government under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Pramod Babu, we not gave 80%. We vouched to give 100%. I'm on the floor of the house. There is no problem to give 100%, Speaker sir. पण 100% जेन्ना करपाक जाय स्पीकर सर, वी रिक्वायर सपोर्ट ऑफ तुमचो सपोर्ट जाय, लोकांचो सपोर्ट जाय, पोल घालपाक सपोर्ट जाय, केबल ओडपाक सपोर्ट जाय. हे जर जाल्यार आमी 100% दिता स्पीकर सर. देर इज नो डावट अबाउट इट. आतां तुवें म्हटलें पळय, तुवें जेन्ना म्हटलें हांवें 5 ट्रान्सफॉर्मर कितें म्हटलें तें सांगता. कित्याक म्हाका खबर आहा 13 ट्रान्सफॉर्मर आमी ऑलरेडी इन्स्टॉल केल्या, 13 सारके, आनी आतां आनी एक 4 इन्स्टॉल करपाचे आहा. पूण ती एरिया अंडर बांबोली सबस्टेशन जे आसा, मे बी सम ऑफ देम आर इन्स्टॉल इन तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीन, 2-3 तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीन केल्ले आसा. पूण आमकां कितें जाता, ट्रान्सफॉर्मर जेन्ना पावर ट्रान्सफॉर्मर स्पीकर सर म्हणटा, तेजे डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर आमी खंय इन्स्टॉल करता तेजेर नजर दवरपाक जाय. कित्याक डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर घातलें म्हणून जायना, ताका ते पावर ट्रान्सफॉर्मरान करंट दिवपाक जाय स्पीकर सर. एक गोश्ट जे तुवें सांगलां की आतां तुजे कॉन्स्टिट्युन्सीचें हांव सांगता. कॉन्स्टिट्युन्सी 10.27 MVA जातलो तुजो लोड. आतां आमी 10 + 6.3, there will be 16.3 kVA load which will be available for you and for him. And for San Andre constituency we have a 6.3 already we have installed. So don't worry, we will take care of this. जे गोष्टी पावर सप्लायन करपाक जाय ते आमी सगळे तुजे खातीर करया. एक लक्षांत दवरपाक जाय स्पीकर सर की जशें इफ यू हॅव सीन फ्रॉम माय आन्सर, आमचे फ्रॉम बांबोली आमचे एक 3 11 kVA फिडर वयता. सांताक्रूज फिडर म्हणटा ताका, मेर्सेस फिडर म्हणटा, चिंबेल फिडर म्हणटा. स्पीकर सर जेन्ना अरेंजमेंट करता लोकांचो अनएक्सपेक्टेड, जशें पावसान जाता, झाडां पडटा ते पावसान टायमार जाता, तेन्ना कितें जाता स्पीकर सर, आमी प्लॅन करता फॉर वन सबस्टेशन, एक 15 लोक ओ 20 लोक डिवायडेड इंटू शिफ्ट्स, स्टेशन ऑपरेटर 3 शिफ्टीन, लोकूय 3 शिफ्टीन. पूण 3 फिडर आसल्या कारणान आमी फिडर वायज दवरना स्पीकर सर. आमी 15 लोक एक फिडरार दवरले जाल्यार आमकां स्टाफ थंय बसपाक इतलो गर्दी जातली आनी मागीर खंय तरी पयशे लोकांचे आमकां बिलां वाडोवंक पडटली स्पीकर सर. मागीर लोक म्हणटले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बिलां वाडयली. स्पीकर सर एक फिडराचेर जर आमी एक फिडराचेर जर अटेंड करपाक गेले नायटीक, एग्जाम्पल दिता तुका, तर तो फिडर अटेंड करतरी दुसरे तिसरे फिडर जेन्ना डिस्टर्ब जाता, झाड पडटरी तेच मनीस ते वचून करूंक पडटा. आतां तूं सांगता कितें की एक फिडराचेर रातचे 5 जाण दवर, दुसऱ्या फिडराचे 5 जाण दवर, तिसऱ्या फिडराचे 5 जाण दवर. स्पीकर सर हें दवरलें जाल्यार म्हाका दवरपाक काय ना, हांव सीएमा कडेन विचारता. पूण प्रॉब्लम कितें आहा, JRCचे अंडर, JRC जे आसा, वेर वी आर जॉयंट इलेक्ट्रीक रेग्युलेशन कमिशन जे आसा, अंडर दॅट वॉट एवर इन्फ्रास्ट्रक्चर, वॉट एवर मॅन पॉवर आमकां लागता, ऑटोमॅटीक ते बिलाचेर येतले स्पीकर सर. म्हाका काय ना, तूं कर म्हणटालो म्हाका कांयच प्रॉब्लम. हांव सीएमाक सांगता की डिमांड सगळ्यांचो आहा की एक एक फिडराचे 33 kVA फिडराचे 5 जाण रातचे, 11 kVA जशें तुजे वयता 3 वयता, तितून 5 15 जाण दवरपा जाता. गाडयो दवरपा जाता, एक फिडराची एक गाडी दवरया. पूण लास्टा पयशे कोणा कडेन परत पडटा, लोकां कडेन घेवंक पडटले स्पीकर सर. सो हे सांगपाक म्हजें एक प्लॅनिंग पॉयंट ऑफ व्ह्यूआन आमी एक सबस्टेशनार कितलेच फिडर असो, वी कीप रिक्वायर्ड स्टाफ. पूण एक टायमार फिडराचेर जर डिस्टर्ब जाले तर दुसरो फिडराचेर ते स्टाफ वयता स्पीकर सर. येतरी वी कॅनॉट अटेंड 3 फिडर एट वन टायम. दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू ब्रिंग टू द नॉलेज ऑफ आवर honorable MLA, this and what he has suggested, I will put forth to the suggestion of honorable Chief Minister. आणि लोकांकूय सांगूंक सोदता तुमच्या मिडियमांतल्यान की मागीर इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ वाडली म्हूण मागीर बोवाळ मारपाचो ना स्पीकर सर. सो दॅट इज वाय इट इज ऑल कनेक्टेड, इट इज ऑल कनेक्टेड. बट टू सिम्प्लिफाय हे फिडर जे 11 kVA, ऑनरेबल CM इज ऑन रिकॉर्ड, हांव ऑन रिकॉर्ड आहा. वी आर ट्रायंग टू डू अंडरग्राउंड आणि तुमचे खंयचे एक एरियाक ABC बंच केबलिंग आमी चालू आसा काम 11 kVA फिडराचे. सो इट विल इम्प्रूव. अजुनूय चार्ज करूं ना, उरलेले 11 kVA फिडर आमी अंडरग्राउंड करूंक सोदता. So there will be a lot of improvement in the coming next 6 months to 1 year when we start 11 kVA underground. Speaker sir, Last supplementary. Last एकूच विचारूंक सोदता मंत्र्या कडेन. हांवें 5 तुका एका फिडराचेर म्हणोंक ना, पूण हांव म्हणटा सफिशंट स्टाफ थिंगा दवर. कित्याक लागून आयज म्हाका दिसता हावजाले सरावंडींग सगळ्यांची फ्लॅट आसतली ते सायडीन. कित्याक लागून असेंब्ली लेट काबार जाल्यार तूं थिंगाच रावता तेवटेन. पूण लायट जेन्ना मेळना तेन्ना कितें शिंकपाक मेळना आनी दुसरे दिसा असेंब्लीक येवपाक मेळना. पूण अशें म्हणना 5 दवर म्हणना तुका हांव. सफिशंट स्टाफ वीच इज रिक्वायर्ड. प्लीज गिव अस लेमॅन स्टाफ. आतां आमकां रातची झाडां पडली फायर ब्रिगेडीक आपयता आमी,
We can understand for certain time of delay, not for exorbitant like 5 वरां 6 वरां 8 वरां लायट ना तशें जावचें ना. तेन्ना तुका हांव म्हणटा थोड्या तरी आमकां स्टाफ दी, इतलेंच आनी कांय ना. मिनिमम विच इज Speaker, रिक्वायर्ड sir. एज पर युअर टेक्निकल एक्सपिरियन्स. स्पीकर सर, ऑनरेबल जसो MLA खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा, हांवूय MLA जावन खंय तरी मंत्री जाला स्पीकर सर. म्हाजे कॉन्स्टिट्युन्सीन हेच प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर. म्हाका काय आमचे एक सबस्टेशना वयल्यान 5 फिटर वयता स्पीकर सर. पूण हांव तेच सांगता, तूं 5 कित्याक म्हटलें ते हांवें? एक ड्रायव्हर जाय पडलो, एक शिडी दवरपाक जाय पडलो, एक डिटेक्ट करपाक पडलो, आनी लास्टाक ते ऑपरेशनात ते केबल तुट्टा, ते 1-2 मनशान जायना स्पीकर सर. पावसान ना, ना, तरी एक वाडय, मिनिट, पावसान एक तरी मिनिट, वाडय. हांव उलोवना. हांव एकूच सांगता स्पीकर सर, जे हांव सांगता ते टेक्निकली स्टडी करून कितें 5 कित्याक म्हटल्या, एक ड्रायव्हर, एक मागीर तुजे शिडी दवरपाक, मागीर फॉल्ट केबल ओडपाक, हे सगळे टेक्निकली जाय. एक मनशान केबल ओडपाक मेळना स्पीकर सर तुटला जाल्यार. लायन तुट्टा तेन्ना झाडा पर्यंत तुट्टा तेन्ना सगळ्यो लायनी घेवन सकयल वयता. So we are finding mechanisms. We are finding mechanisms, but we require manpower. What you are saying is correct. So if we are going to keep manpower every feeder, then we require minimum 5 speaker, sir. Thank you, speaker, sir. Question number Digambar Kamath 3A. Sir, I may be permitted to ask star question number. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, क्वेश्चन आसा हो सामान्य मनशाच्या जिवना कडेन निगडीत आसा. गेल्ल्या 2.5 वर्सां जालीं, 2.5 ते 3 वर्सां जालीं, एक टॉयलेट बांदलें वचना. सगळे हावसांतल्या सगळ्या आमदारांक खबर आसा. म्युनिसिपाल्टीन पयलीं PWD करताली, सुलभ टॉयलेट बांदताली. PWDन म्हाका दिसता आज पर्यंत जवळ जवळ 1 लाख सुलभ टॉयलेट अख्ख्या गोंयांत बांदल्या, सगळ्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी फ्री. आतां मदीं गव्हर्मेंटान कितें केलें, PWDन सडनली कितें तरी ऑर्डर काडली आनी सुलभ टॉयलेट बांदपाचें बंद केलें आनी दे सेड म्युनिसिपालिटी वील कंस्ट्रक्ट, पंचायत वील कंस्ट्रक्ट. आनी दॅट वर्क वॉज हँडेड ओवर टू सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. आतां म्हजो प्रश्न आसा, तुमी आतां बांदपाचो म्हाका रिप्लाय दिला की यू आर ट्रायंग टू बायो टॉयलेट्स बांदता म्हणून. आतां बायो टॉयलेट्स इंडियन रेल्वेन ट्राय केल्लीं. एक आर्टिकल आहे, म्हाका तो आज पेपर मेळ्ळो ना, बट तुका जाल्यार हांव तो हाडून दिता मागीर. आनी तातूंत एक व्हडलें आर्टिकल आयलें की बायो टॉयलेट मॉडेल हॅज प्रूव टू बी ए फेल्युअर अँड इंडियन रेल्वेज हॅज डिसायडेड टू चेंज इट. तूं ताजें ऑपरेशन्स खंय पळयल्या आनी यू हॅव टेकन अ फीडबॅक, यू हॅव गॉन अँड सीन वॉट इज द सिच्युएशन देर, वॉट इज द फेल्युअर, कितले फेल्युअर जाले ते. हें म्हजो पयलो क्वेश्चन आसा. सुलभ टॉयलेट पळय आसा जें सरकार बांदतालो through Sulabh, they had a tie-up with government of Goa, PWD department. 22,500 रुपयांक तें टॉयलेट पडटालें. 22,500 रुपया, 22,500. तेन्ना आमी पयलीं बांदल्या ती सगळीं. म्हणजे इट हॅज स्टार्टेड रायट फ्रॉम मिस्टर when प्रताप सिंग राणे वॉज द चीफ मिनिस्टर, इट कंटिन्यूड. आतां तें कदाचित रिवायज केलें जाल्यार 30 ते 35,000 पडत. वॉट इज द कॉस्ट ऑफ धीस? आतां तुमी बांदपाक सोदता तें टॉयलेट, कॉस्ट कितली? आनी तुम्ही लोकांक कितले पयशे भर म्हणटात? हे पयलीं मातशें आन्सर केलें जाल्यार मागीर मुखार येता हांव. इफ यू हॅव. Speaker sir, Honorable Leader of Opposition जो प्रश्न काढला हो सर्वसामान्य आमच्या ग्रामीण भागाच्या लोकांक जे कोणाक टॉयलेट्स आयज बसून ना, आदी जे टॉयलेट्स बांदल्या आनी तेजे भायर खूब जाणां कडेन आयज बसून टॉयलेट्स ना, हेंच्या संदर्भान आहा. स्पीकर सर, ही टॅक्नॉलॉजी जी आहा ही डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन DRDO यांची टॅक्नॉलॉजी ती. आणि बायो टॉयलेट्स, बायो डायजेस्टर बेस्ड टॉयलेट्स कित्याक सरकारान विचार केलो हाडपाक गोंयान? स्टडी बाय गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड अशी स्टडी केल्ली आहा. चडशे विलेजींनी कोलाय म्हणून जी बॅड बॅक्टेरिया आहा ही अंडरग्रावंड वॉटर टेबल जे आहा आमचे बायन सोमती पेनिट्रेट जाता ती. म्हणजे जेन्ना लोक सेप्टीक सोकपीट मारीत आहा ते सोकपीटाचें उदक खंयचे तरी बायन वयता. म्हणजे एक 2-3 जाण भाव जेन्ना घरां बांदता आनी टॉयलेटी बांदीत आहा तेंची
उदक जे सेप्टिकाचें आहा सोकपिटाचें उदक आहा तें कोणाचे तरी बांयन वयता, शेजारच्या बांयन वयता वा तेंच्याच बांयन वयता. ते ई कोलाय तितून मेवता वीच इज बॅड फॉर ह्युमन कन्जम्पशन. ही जेन्ना स्टडी केली गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान, तेचे उपरांत सरकारान डिसिजन घेतलें. ती एक कमिटी काडलेली, तुमी पळयला आसतली ती, तुका एनेक्शरान सगळी कमिटी दिल्ली आहा. आदले आमचे PWD मिनिस्टरी तेचे ऑफिसर्स सगळे ते कमिटीन आसले. तूं नाका, तुजे ऑफिसर आसले. स्पीकर सर, हे ODF फ्री गोंया जावचें म्हणून ना ना स्पीकर सर, म्हजो क्वेश्चन हांव ताजेर वचना. ODF जावपाक जाय, हांव तुजें ते DRDOचेरय वचना. म्हजें म्हणणें कितें आसा, तूं आतां नवो मिनिस्टर जाला, तुवें एटलिस्ट तें व्हेरीफाय केल्या ही टॅक्नॉलॉजी. आतां हांव तुका सांगलें, म्हजे कडेन अनफॉर्च्युनेटली म्हाका तें आर्टिकल मेळना. तें आर्टिकल क्लियर बरयल्लें, तें आर्टिकल आसा की रेल्वेन ही टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट केल्ली. स्पीकर सर, रेल्वेचे तुका क्लियरन्स दिता हांव. प्रूव टू बी फेल्युअर अशें म्हणून. स्पीकर सर, रेल्वेज ज्यो रेल्वे स्टेशन आसना एका जाग्यार त्यो रनिंग कंडिशनान आसता. आनी जेन्ना रेल्वेन आमचे सर्वसामान्य लोक वयता, ते कोण उदकाच्यो बाटल्यो घेवन वयता, कोण जेवण घेवन वयता, कोण आनी कितें ते वयतात. ना हांव सांगता तुका, द नॉर्मल टेंडन्सी of a man or a woman or a boy or a girl when they are sitting on that on this seat, ते कितें जेवण उरता ते वता आनी ते टॉयलेटाच्या बुरकान उडयता. म्हणजे टॉयलेटान ते काडून जेवण उरता ते उडोवप, बॉटल्स उडोवप, आनी कितें उडोवप. दॅट फूल टँक जी आसता, बायोडायजेस्टर टँक जी आसता, ती ब्लॉक जाता. सो थिंगा जर तर एक दोन रेल्वेन फेल जाले म्हणून ती टॅक्नॉलॉजी वायट ना. तशें टॅक्नॉलॉजी इज व्हेरी गुड. तशें ना, तें एक दोन फेल जावपाचें ना. रेल्वे डिसायडेड दॅट सिन्स इट इज ए फेल्युअर दे आर स्विचींग ओवर टू द न्यू टॅक्नॉलॉजी. तूं मातशें फायंड आउट कर. एक म्हणजे तूं फायंड आउट कर, तुका खबर आसतना म्हाका तें आर्टिकल मेळटलें, हांव तुका हाडून दितां. दुसरो म्हजो प्रश्न विचारला हांवें की सुलभ टॉयलेट्स 1 लाख वयर सुलभ टॉयलेट्स आख्खे गोंयांत आसा. केन्ना कोणें कंप्लेन केल्या सुलभ टॉयलेटाचेर? फ्री बांदल्या ती, सगळी फ्री बांदल्या. प्रत्येक आमदार ह्या हावसांतलो सांगतलो टॉयलेट्स टोटल फ्री बांदल्या. 22,500 रुपया गव्हर्मेंटाक पडटालें PWDक. तुमकां आतां हें टॉयलेट कशें पडटलें, कितल्या पडटलें? स्पीकर सर, द कॉस्ट ऑफ द टॉयलेट इज 58,184. तेका आमकां 5 बिडरांनी बीड केल्ल्या, तितून 2 गोंयकारां, तें मागीर होम वेंचर्स आनी कॅम इंडस्ट्रियल सर्विसीस, ते रिजर्वेशन दवरला तेंकां. तूं मुखावेलें पयलीं सांगनाका म्हाका रे. हांव तुका स्पेसिफीक विचारतां की तुवें सांगलें म्हाका आतां 58,000 कितें तरी टॉयलेट 58,184 पडटा. तातूंत लोकांचें कॉन्ट्रिब्युशन लोकांनी कितें दिवपा जाय तुमच्या हाजे प्रमाणे? तुम्ही पयलीं ते टॅक्नॉलॉजीचे विचारले पळय न्ही, रेल्वेतलो विशय, तो मुद्दा म्हणून सांगता. दिस इज अ बायो टॉयलेट इज अ टॅक्नॉलॉजी ऑफ DRDO टॅक्नॉलॉजी आनी विच इज अ एप्रूव्ड टॅक्नॉलॉजी बाय DRDO सायंटिस्ट. तुम्ही म्हटलो रेल्वे पळय, हांवें तें चवकशी केली, म्हाका पयलीं तें लक्षात नाशिल्लें. तर रेल्वेन कितें जाता, रेल्वेन जी पोना टाकी लायता पळय न्ही, तितूर ते सगळें म्हणजे सगळ्यो गजाली सॅनिटरी पॅड पासून ते मागीर जेवण खाण सगळें भितर उडयता. त्या खातीर ते बॅक्टेरिया जे आहा पळय न्ही ते ग्रो जावपाक पावना. आतां आमी हे जे टॉयलेट दिता पळय न्ही, ह्या टॉयलेटीनी बाकीचे लोक इंडिविज्युअल टॉयलेट म्हणजे 4 लोकां खातीर घरा खातीर इंडिविज्युअल टॉयलेट, तितूर बाकीचे व्हरून उडोवचें ना. सो हांगासर बॅक्टेरिया ग्रो जावपाचो आहा पळय न्ही, हो मोठ्या प्रमाणात आनी बऱ्यापैकी ग्रो जातलो. ऑलरेडी जवळपास हेचे 8-10 टॉयलेट्स जे आहा न्ही, प्रॅक्टिकली डेमॉन्स्ट्रेशन तांच्यांनी वचून पळयलां फॉर द लास्ट 1 year. आनी ते कशा पद्दतीन ग्रो जाता, तेजें उदक जें भायर येता म्हणजे हे जाल्या उपरांत त्या सेतूंतल्यान ते क्लियर क्रिस्टल आसता म्हणटा तशें. त्या खातीर तो प्रॅक्टिकली पळयल्या उपरांत ती टॅक्नॉलॉजी एप्रूव केल्या म्हणून म्हणटा. रेस्ट ऑल स्पीकर सर, आय विल ऑल्सो टेक एकूच मिनीट, जाय जाल्यार मुद्दामून बायो टॉयलेट लायल्या पळय बिचोले न्ही, जेणी 1.5 वर्स जालें हांवें पळयलां, प्रॅक्टिकली थंय वचून पळयलां हांवें. आनी ताच्या उपरांत तें उदक भायर येता तें पळयलां. तुमी जाय जाल्यार एकदां येयात आनी नवीन मिनिस्टर आहा तोय बी वांगडाच आमी वचून पळोवया. सो दॅट म्हणजे इतकी बरी टॅक्नॉलॉजी आसा ती की खरोखर तो बाकीचे कितें आहा तें ही विल एक्सप्लेन. Speaker sir, I will take the leader of opposition in my coastal belt where we have fitted these biodigester toilets. थिंगा ते बॅक्टेरिया जे घालता ते ग्रो जायत आसता. फायनली जे उदक भायर येता, the treated water is total crystal clear. हें उदक येना. So to recharge the groundwater, to clear the groundwater from E. coli असले हे जे जाता. कॉस्ट ऑफ द टॉयलेट तुवें म्हाका सांगलें 58,000. 58,184. आतां
एप्लिकंट हॅज टू पे हाऊ मच? आय थिंक 10,000 10,000 न्हू 10,000 कमी झाले. स्पीकर सर, ST कम्युनिटी खातीर 1,000 रुपया भरप म्हटला, OBC कम्युनिटी खातीर 2,000 रुपया भरप म्हटला, 2,000. आणि फॉर जनरल कॅटेगरी 4,500. 3 कॅटेगरी आसा. ST खातीर 1,000 रुपया भरप, OBC कम्युनिटी 2,000 रुपया भरप आणि फॉर जनरल कम्युनिटी 4,500 हो जनरल पब्लिकान भरप. हय, एका वटेन PWDची जी स्कीम आशिल्ली पळय, हांव जी म्हणलां की 1 लाख टॉयलेट सुमार बांदली, दे आर कन्स्ट्रक्टींग फ्री ऑफ कॉस्ट. तांणी पयशे केन्ना घेवं ना कोणा कडेन. आयकय रे बाबा, तुका विचारला हांवें प्रश्न, हांव ताका विचारता, तूं मदीं कित्याक इंटरप्रेट करता बेस्ट? तो रिप्लाय करता न्ही. ती टॉयलेटां आतां 1 लाखाचे वयर टॉयलेटां गोंयांत बांदून जालीं. तुवें म्हाका सांगलें की अजून पर्यंत कोणाची तशी तांची थंय कंप्लेन ना. देवे टॉयलेट आनी कशी बांदता ती आतां वेगळी वेगळी, काणकोण चल, खंय सांग्यार चल, सामकी ल्हान ल्हान घरां आसता पळय, ल्हान जाग्या भितर ती टॉयलेटां बांदतात आनी फुकट बांदतात, म्हणजे विदावट एनी चार्ज. आतां तुमी पयशे चार्ज करता तांकां, पयशे चार्ज करता आसतना तुमकां आतां पर्यंत तुमी आतां सर्वे करून नांवां काडल्या, पूण हॅव दे पेड मनी? पेड. कितल्या जाणांनी पयशे पे केल्या? स्पीकर सर 17,500 एप्लिकेशन आमकां येयल्ले आहा, तुमकां दिल्ले आहा रिप्लाय. एप्लिकेशन न्ही ती, तुम्ही सर्वे करून नांवां घेतल्या. 17,150 सर्वे केल्या. ऐका हांव आदली सर्वे जी आसली ती चुकीची आसली. नाही, आता जी नई सर्वे केल्या ते पंचायतींनी केल्या. ऐका म्हजें आणि ऐका application येयल्या. तांणी कशें केलां सर्वे कशी केल्या? आतां म्युन्सिपाल्टीक तुमी डायरेक्शन धाडली की सर्वे करा म्हणून. म्युन्सिपाल्टीचे मनीस गेले, तुका टॉयलेट आसा ना बरय, तुका टॉयलेट आसा ना नांव बरय, अशें करून तांणी सर्वे केल्या. अजून लोकांनी पयशे भरून एप्लिकेशनां केल्या काय म्हणटा हांव तुका? सांग म्हाका. स्पीकर सर, जितक्या लोकांनी एप्लिकेशनां केल्या तेंचें काम इमिडिएटली आता स्टार्ट जातलें. कितले लोकांनी दिता हांव तुका डिटेल्स दिता. सांग म्हाका. स्पीकर सर, मातसो ह्या विशयान इंटरव्यू इतक्याच खातीर करता, कारण हाजो विशय कॉर्पोरेशन पयलीं म्हाज्या कडेन आशिल्लें आनी हांव ते डिटेलान म्हाका माहिती सुद्दां दिल्या आतां. हांव डिटेलान ते पळयतालोय बी. ते टोटल पयलीं सर्वे जो आसलो हो RDA डिपार्टमेंटान केल्लो आनी 60,000 टॉयलेटीची रिक्वायरमेंट पंचायत एरियेनी म्हणून सांगलेली. ओके, ताज्या उपरांत तांच्यांनी हो सर्वे जो आसा पयशे भरपाचे जेन्ना येयले तेन्ना पंचायतीक सांगलें की परत एकदां रिसर्वे करा आनी सबमीट करा म्हणून. पंचायतीनी हाजो रिसर्वे केलो आनी सबमीट केलो तर तेंच्यांनी तेन्ना फिगर आयली 17,000. 17,000 ही फिगर पंचायती कडल्यान आयली. ताज्या उपरांत तेंच्यांनी 17,000 पंचायत एरियेनी फक्त पंचायत. आतां अर्बन एरियेन जो आसा, अर्बन एरियेन तेन्ना डायरेक्टर ऑफ म्युन्सिपल एडमिनिस्ट्रेशनान परत एकदां ताका रिक्वेस्ट घातली, कारण आमचे ऑलरेडी सगळें फायनलायज जाल्लें आसा. आमी प्रपोजल जे आसा तेंचे ताज्या पयलीं सुलभ इंटरनॅशनल हांच्या कडेन तेंचो टायप सुद्दां आशिल्लो. तेंच्यांनी परमिशन मागलें आमच्या कडेन की आमचो ते एप्रॉक्सिमेटली 4,000 कितें तरी टॉयलेट, बरोबर, अर्बन एरियेन एप्रॉक्सिमेटली 4,000 टॉयलेट ही आमकां सुलभ इंटरनॅशनल बांदपाक परमिशन दिवची, कारण आमचे ऑनबोर्ड ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा. त्या खातीर हे फावटीचे आमी ऑनबोर्ड सुलभ इंटरनॅशनलान दिता. सो दॅट वी हॅव परमिटेड अर्बन मिनिस्टर, आमी परमीट केलें की तुमी ते टॉयलेट जे आसा 4,000 कितें ते सुलभ इंटरनॅशनल हांच्या कडल्यान बांदून घेवचे. ओके, आनी रेस्ट ऑल जे आसा पयलीं म्हणजे आतां पंचायत एरियेंतल्यानी तांकां तेंय बी सांगलें की हाज्या फुडले टॉयलेट जे आसा हे तुमी परत आसा तशें बायो टॉयलेटा कडेन वचपाक जाय ते घेवचेले म्हणून. ओके, ताज्या उपरांत आतां एप्लिकेशन रिसीव्ड जाली जवळपास 17,150. फॉर्म भरून बीन सगळें दिलें पंचायतींनी. त्या प्रत्येक पंचायतींनी पयशे फॉर्म भरून दिले. म्हणजे जवळपास 4,012 जे नंबर टॉयलेट आपणी हांच्यांनी विथ NOC बीन सगळे दिले. 12,158 टॉयलेटींनी पयशे भरले न्ही. सारखे चेक कर. दे आर नॉट एबल टू टेल. नेक्स्ट टाइम भरूंक ना. कितल्या जाणांनी पयशे पेमेंट केल्या? एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 50% लोकांनी. हांव तितूंत एक येता. अजूनय बी न्ही बऱ्याच जाणांचें कितें आशिल्लें, पयलीं 10,000 रुपया भरपाचें आशिल्लें. हांव सांगता, पयलीं 10,000 भरपाचें आसलें. फाटल्या एका कॅबिनेटान आमी डिसिजन घेतलें आनी ती एमावंट कमी केली. जेन्ना 10,000 भरपाचें आसलें लोकांक प्रॉब्लेम दिसतालो 10,000 कसो भरपाचें काय म्हणून. त्या खातीर आमी फाटल्या कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें की तेंच्यांनी ते म्हणजे 1,000 रुपया, 2,000 रुपया आनी 4,500 रुपया
फॉर द ST, OBC अँड जनरल पब्लीक. ताज्या उपरांत त्याची डेट जी आहा ही आमी एक्सटेंड करून दिल्या. ज्यांच्यानी म्हटलां कारण तांकां ऑर्डर आमी जेन्ना 17/11ची दिल्या, अजूनही कोणाक जांकां भरपाचें आसा तेंच्यांनी अजूनही बी आपल्या पंचायतीक कॉन्टॅक्ट करचो. पंचायतींनी फॉर्म आसा ते भरून दिवचे. ती अमावंट जाता तितक्यांनी बेगीन भरची. ती थोडी तरी अमावंट आपूण भरपाक जाय. जो पर्यंत तो टॉयलेट आपलो दिसपाक जाय. लोकांक जो टॉयलेट आपलो दिसना न्ही जाल्यार मोडून पडटा. सुलभ इंटरनॅशनलच्या टॉयलेटाक लोकांनी सरकाराचो टॉयलेट म्हटलो म्हणून तो बांदतना सुद्दां तेजेर कोणीच लक्ष दिलें ना. म्हणून टॉयलेट सुलभ इंटरनॅशनलचे टॉयलेट एकदां 1.5 वर्सांनूच ते मोडले सुद्दां, डेमोलिश जाले. हांवें हे फावटी तांकां कंडिशन घातलां. हांवें DMing ऑलरेडी सांगलां तुमी बांदून घेता खरें, बट हे टॉयलेट क्वॉलिटी टॉयलेट जावपाक जाय हाजी तुमी काळजी घेवची पडटली. त्या खातीर हितून मिनिमम अमावंट ही आपल्या कडल्यान वचप. म्हणजे हांवें जेन्ना 4,000 रुपया 2,000 रुपया घेतलो पळय न्ही, हो टॉयलेट म्हजो दिसतलो नाल्यार टॉयलेट सरकाराचो टॉयलेट वयता लोक आनी म्हणून मोडोन पडटा. ते जर आमी पळयलें, कारण कितें जाल्लें आसा सगळें सरकाराचें. कितें तें सरकार. हो एटिट्यूड जो आसा हो एटिट्यूड गोंयकारांच्या खंय तरी बदलप आनी आपले भितर कॉन्ट्रिब्युशन आसप हें म्हत्वाचें आसा. आनी तेकाच लागून सरकारान हो स्टेप घेतला. म्हाका दिसता आमचो नवीन मिनिस्टर हो बायो टॉयलेट तेजे कडेन आत्ताच हें कॉर्पोरेशन तेज्या मिनिस्ट्रीच्या अंडर गेला. सो दॅट हॅन्सफोर्थ घेवन जाता तितके बेगीन सगळ्यांक टॉयलेट दिवप हें म्हत्वाचें आसा. एक मिनिट एक माझा लास्ट उरला. एक म्हजे सप्लिमेंटरी 3 स्पीकर सर माझो लास्ट स्पीकर सर, एप्रिहेन्शन जे लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचे आहा ते आय विल मीट हिम पर्सनली, टेक हिम अँड शो द टॉयलेट्स विच आर ऑलरेडी बिल्ड. कोणाक येवपा जाल्यार यू कॅन कॉल देम ऑल्सो. जर एट ए टाइम वी कॅन अँड वी विल हेल्प युअर पीपल. कोणाचे कितें आहा तूं सांग. म्हाका आनी एक क्वेश्चन विचारपा जाय. तूं म्हाका हें दिलें पळय, हे बरें आहा क्वॉलिटी टॉयलेट आहा. आदले ते टॉयलेट CMान सांगला पळय ते. टेंडर डॉक्युमेंट्स दिल्या पळय, टेंडर डॉक्युमेंट्स दिल्या. तुम्ही म्हटलां की एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया इज चेंज टू सूट द लोकल बिडर्स. आयडिया इज गूड, म्हणजे लोकल बिडरांक हेल्प करपाक. पण लोकल बिडरांनी असली टॉयलेटां बांदल्या काय म्हणटा तुका पळय. स्पीकर सर, तेंच्यांनी बांदल्या म्हणूनच तेणी कोट केला. आमच्या कोस्टल बेल्टाक बांदल्या तेंच्यांनी. आमच्या कोस्टल बेल्टाक सगळ्याक बांदल्या. सगळे ते प्रायव्हेट हार्ट्स जे आसता, ट्युरिजमाचे प्रायव्हेट हार्ट्स जे आसता, तिंगा सगळे असलेच टॉयलेट आहा. आणि हे सक्सेसफूल जाल्ले आहा स्पीकर सर. टुरिजमाचें कितें आसता तें? ठीक आहे सर. ट्युरिजमाचे प्रायव्हेट हार्ट्स म्हणटा, विच आर नॉट बिलॉंगिंग टू गव्हर्मेंट. प्रायव्हेट जे आहा. एकूच मिनिट. हो बॅक्टेरिया सुद्धा जो आहा पळय न्ही, हो बायो टॉयलेटाक जाय तो गोंयांत जाता. जस्ट मुद्दामूच तुमी जाय जाल्यार एकदां पळोवपाक येवचें. तो आमच्या थंयच ते बॅक्टेरिया तो रेडी करता म्हणून म्हटलें. ती कितली हो एक आमचे हें कितलें गोवा सरकाराचें. कारण फाटल्या फावटी सादारण 12,000 रुपया हेचे जे टॉयलेट आमी बांदताले ताजे. आणि वॉट इज द मेंटेनन्स पिरियड, वॉट इज द मेंटेनन्स पिरियड फॉर दीस टॉयलेट्स. कारण त्या टॉयलेटी मिनिमम 1 year मेंटेनन्स आशिल्लें. ह्या एका मेंटेनन्स पिरियड कितलो, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची ग्रँट कितली, आमी तातूंत पयशे कितले घालता आणि लोकांचे पयशे कितले. स्पीकर सर, सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां 7,000 रुपया पर टॉयलेट दिता. 7,000 आणि तो टोटल कॉस्ट हा 51,000. तितूनसून 7,000 ते दिता बायो टॉयलेट्स. सुलभ कितें आहले न्हू, सुलभाचे टॉयलेट 1.5-2 वर्सां भितर मोडलेले. आमच्या शेजाऱ्याक जितके आहले, स्पेशली जे सोकपिटां जी आहली ती जी इटे घातलेले तेंच्यांनी, इट्यांनी सेप्टीक टँक बांदलेले. टॉयलेट मोडल्या पळय ते लांकडां आमी घालता म्हणून मोडल्या. ना स्पीकर सर घालपाक लागले म्हणून मोडल्या. ना जाल्यार टॉयलेटाचो मेंटेनन्स पिरियडूच तांचो 2 वर्सां आसा. आतां 3 वर्सां केला. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ हें उलोवप की 1.5 वर्सां क्लॅरिफाय. क्वेश्चन तो ना. क्वेश्चन इज नाव 7,000च मेळटा. थंय कितले मेळटाले. स्पीकर सर, सुलभ टॉयलेट जो आदी बांदलेलो आनी जे आदले स्किमीन बांदलेलो ते जो तर ओनर आपूण थोडे पयशे एक्स्ट्रा घालता जाल्यार ते बरी शिमीट बीन मारताले. जे सेप्टीक टँकी आहल्यो ते फातरांनी बांदताले. ना जाल्यार ते जे इट्यांनी बांदलेले ते इरगोन गेल्यो भितरले भितर. जिरोणीच ना आली, सेप्टीकूय ना जालो. अशें जाल्ल्या लोकांनी म्हाका दिसता मॅक्सिमम 6 म्हयन्या वयर हे सुलभ टॉयलेट यूजूच करूंक ना. आनी जे कोणें आपले पयशे तितून एड केल्ले आदी ते सुलभ टॉयलेट बरे आहा. करशील ना जाणा हांव ते मिनिस्टराक खबर आहा. स्पीकर सर, आदल्या मिनिस्टराक खबर आहा ही
हांव कितें उलयता पळय तें तुमकां खबर आहा ती सर कितली मेळटाली आदलें कितें जालें तें गेलें मेळटा 12 हांव विचार सोदितां इम्पोर्टंट क्वेश्चन जेन्ना पयले हे सुलाब टॉयलेट बांदता आसतना एक भाटकार आहा भाटकार एनओसी ना गरीब लोक तो एनओसी दिना आनी तेन्ना आमी कितें केल्लें हेल्थाक वचोन सर्टिफिकेट हाडली आतां ती आहा काय म्हणटा हांव तें चलतलें सर अंडर पब्लीक हेल्थ एक्ट हे आमी ऑलरेडी काळजी हेची घेतलेली आहा त्या खातीर हे 17,150 एप्लिकेशन जे आहा ते आमी सगळे प्रोसेस करून बांदून दितले अंडर पब्लीक हेल्थ एक्टूच आहा हें पूण स्पिकर सर अमेंडमेंट केल्ले आहा तें स्पिकर सर थोडे कडेन हेल्थ सेंटर दिना तेन्ना कितें ना करपाचें ना ना दिता सगळ्यांक दिता दिना तेन्ना कितें करपाचें दिता सगळ्यांक दिता यू ब्रिंग इट टू आवर नोटीस आं हें सांग यू ब्रिंग इट टू आवर नोटीस थँक्यू स्पिकर सर टॉयलेट म्हणटा सारको गरजेचो आनी कोणाको ना ती सर्वे केली ती थिंग कित्याक डिफरन्सीस हे लोकां 1,000 त्या लोकां 1,000 lot many schemes don't have difference. One second. Lot many schemes don't have the differences. Will you consider? Health here, DDS5 here. This for all. Or so why not this for all? One rate for all. Why 1,000 not for all? Because see, one second, Speaker sir. Gorib Grace to आपल्यागे toilet असता तेकडे. He doesn't go for this toilet. So I'm just sorry. कफू जावली सगळे एक रेट घाली EWS कोटा घालता EWS कोटा दी EWS नाका will you consider giving everybody the same rate because poor people are only category maybe they are not from ST category but other categories also there are poor people no so will you give the same because आणि दुसऱ्यांको टॉयलेट ना will you consider same rate 1,000 हा एसटीच्या लोकांक 4,500 कर म्हणटा ना 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 1,000 कर म्हणटा सगळ्यांक सीएम जो तर रेट सोडोवपाक सोदिता एसटी लोकांक ते ना ते सीएम Speaker sir. बट वेर 1,000 विल बी कन्सिडर्ड फॉर ऑलरेडी गव्हर्नमेंटान डिसिजन घेतलें 10,000 जे आहा ते कमी केल्ले आहा आनी एसटी आनी ओबीसी लोकांक 1,000 इट्स अ व्हेरी नेग्लिजिबल प्राइस it was सी given वेन अ free. पर्सन पेज समथिंग सम कॉन्ट्रिब्युशन फ्रॉम हिज पॉकेट यू नो ही फील्स दॅट दिस इज मायन आनी तितून कितें तरी एक्स्ट्रा तो घालतलो आपल्याक कितें जाय जाल्यार एक्स्ट्रा भितर 1,000 and 4,000 that difference आणि इलोसो देखून गायले आपणाक न्ही तो 1,000 ना ना इल्लो Ron Gowde, last supplementary. स्पीकर सर म्हाका ऑनरेबल सीएमाक विचारपाक जाय यू नो देर इज ODF फ्री करपाक व्हेरी गुड कन्सेप्ट रेट्स देवेल्यो त्यो बऱ्यो आसा तुमी नव्यो रेट्स नोटिफाय केल्यो 4,000 4,500 2,000 1,000 केल्यो जाल्यार केन्ना केल्या ताजी एक कॉपी आमकां मेळटली कित्याक दिस इज क्रिएटिंग कन्फ्युजन इन द मायंड्स ऑफ द पीपल हू वॉन्ट टू पे नंबर 1 नंबर 2 स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ODF फ्री जितले हेल्थ एक्टाच्या अंडर NGTच्या डायरेक्शन्सार आमचे बारीक लोक जे कोस्ट लायनीर रावता तांकां सध्या नोटिसी गेल्या की तुमी सिवरेज भायर उदकान सोडटा आनी ताजे खातीर तुमची इलेक्ट्रिसिटी आनी लायट डिस्कनेक्ट उदक आनी लायट डिस्कनेक्ट करता म्हणून आतां तांकां आमी ऑलरेडी ODF खातीर फॉर्मां भरपाक लायलीं तांची परिस्थिती ना आदोगादाक घालपाक आतां हे NGT पंचायत नोटीस हेल्थाची नोटीस जी येवंक लागल्या ताज्या खातीर गव्हर्नमेंट कितें करूंक सोदता आनी ही रेट्स नोटिफाय जाल्यार तुमी ताजी कॉपी दिवची स्पीकर सर डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल हांकां तें नोटिफाय करपाक लायिल्लें हांव केला काय ना तें चॅक करपाक लायला करूंक ना जर आसत जाल्यार विदीन फुडल्या विका भितर नोटिफाय करपाक लायता आनी ताज्या प्रमाणे तूं जस्ट तांकां जर नोटीस गेल्या आत्तां हांव तांकां होल्ड करपाक लायता तांकां तूं फुडल्याच म्हणजे ह्या विकांत तुजे जितके कोण आसा तितक्याय जाणांक ते फॉर्म भरून दी म्हणून सांग ऑलरेडी म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेतला तांच्यांनी टॉयलेट्स जे आसा हे फुडल्या म्हयन्यांच्यान दिता टॉयलेट्स ते नोटिफाय जावन टॉयलेट्स केन्नाच्यान दितले 3 महिने लागतले स्टार्ट ऑलरेडी टॉयलेट्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो 15 ऑगस्टाच्या उपरांत दिवपाकूय सुरू करतले जाय जाल्यार प्रायोरिटी म्हणजे तांकां सिवरेजी खातीर गेले आसत जाल्यार प्रायोरिटीन टॉयलेट्स दिवपाक लावयता आमच्या स्पीकर सर द इशू इज रेट्स मातशी तुवें नोटिफाय केली न्ही तेन्नाच लोक भरपाक पावतले आज पंचायत लेवलाचेर जाल्यार हांव फुडल्या विकांत नोटिफाय करता म्हणून सांगलें न्ही आणि जितल्यांक नोटिसी गेल्या बिकॉज ऑफ NGT डायरेक्शन्स बिकॉज ऑफ हेल्थ बिकॉज ऑफ पंचायत बिकॉज ऑफ लिव्हिंग ऑफ सिवर आउट वीच दे डिडंट हॅव ऑप्शन्स तांचे पळय बारीक लोक ते तांचे कडेन कांय ना टॉयलेट वील बी द सोल्युशन ताज्या खातीर सरकारान एक भुमिका घेवची पडटली टू ऑल द पीपल अक्रॉस दीस बेल्ट हू हॅव बीन लिव्हिंग तांच्या खातीर तुमी स्टेटमेंट काडचो पडटलो अगेन्स्ट ODF फ्री की तितले पर्यंत तांकां सांबाळपाचें तितले पर्यंत टॉयलेटूय येवनी अगेन्स्ट द ODF आमकां ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट जर करपाक जाय पळय न्ही ते स्पीकर सर आमी आनी एक 2 घेतला मुद्दाम म्हणजे
ODF फ्री जावपाक जाय त्याच्या खातीर एक्चुअली जाला कितें प्रत्येकाक इंडिविज्युअल टॉयलेट म्हणजे गोवा बिंग एकूच मिनिट हांव उत्तर दिता Also want I'll give the chance. Wait, Ravi Naik, wait. I'll give the chance. ठीक आहे सर माझे नाव हांव काढले तुम्ही. माननीय सभासदान जे विचारला ताका सांगता की गांवठी मातशें. 2 महिने जे आसा I am supposed ऑगस्ट आणि सप्टेंबर तांकां इंडिविज्युअल टॉयलेट जे आसा तांच्यांनी फॉर्म भरल्या उपरांत 1.5 म्हयन्या भितर आमी दिता आनी हांव 1.5 म्हयनो पर्यंत हेल्थाक आनी पंचायतीक डायरेक्शन दिवपाक लायता की तांच्यांनी 2 महिने म्हणजे ऑगस्ट आणि सप्टेंबर पर्यंत रावचे फॉर्म भरल्या हय म्हणजे फॉर्म भरला ताका फॉर्म भरूंक ना जाल्यार आमी रावचे ना तांच्यांनी फॉर्म भरपाक जायो सो दॅट फॉर्म भरलो काय ताका आमी 1.5 म्हयन्या भितर टॉयलेट आमी दिवपाक शकतले त्या खातीर 2 महिने ऑगस्ट आणि सप्टेंबर हे रावचे तांकां रिक्वेस्ट करता पण आमकां ओपन डेफिकेशन फ्री ही स्टेट करपा खातीर आमी ऑलरेडी पंचायतीक डायरेक्शन दिलां की एट प्रेझेंट जर एखाद्या वाड्यार एखाद्या वार्डात टॉयलेट ना जाल्यार एट प्रेझेंट एटलिस्ट एक कम्युनिटी टॉयलेट आमचो बायो टॉयलेट आमी थंय घालता डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आमकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स गेला की ज्या वार्डान ना थंय मिनिमम एक टॉयलेट तरी आमी घालता आमकां जाता तितके बेगीन आमकां वायट दिसता सांगपाक की आमी आजुनूय ओपन डेफिकेशन फ्री हे डिक्लेअर करूंक शकूंक ना पण एटलिस्ट आमी म्हटलेलें की आमी निदान 15 ऑगस्ट पर्यंत तरी करतले म्हणून थोडोसो जरी टायम एक्सटेंड जालो जाल्यार फुडल्या म्हयन्या पर्यंत आमकां ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय ताच्या खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करप अत्यंत गरजेचें आसा आनी तें हांव मागता सगळ्यां कडेन गांवठी मातशें साखळे आमी अंडरग्रावंड स्टोरेज सिस्टम केल्या हे सुलभ बिलभ काय उपयोग ना तुम्ही अख्ख्या गोंयाक अंडरग्रावंड स्टोरेज सिस्टम करा लॉंग प्रोसेस साखळे करून जाले 5-10 वर्सां तर थंय तुम्ही ते कनेक्शन कंपल्सरी करा घरांक ते घेवपाक बाकीच्याय गांवांनी करूनय ना ते सुलभ बिलभ घेवन खंय बसले ते त्या वाटेन घाटार जाता ते Ravi Naik. सर Last word, Dimitri. सुलभ किंवा ते हे पळय आसा आतां जे नवीन टॉयलेट्स बायो टॉयलेट्स आनी पयलींचे सुलभ गोंयभर सुलभ आसात आनी ते खूब कडेन चडशे बरे आसात पूण तेजे नंतर PWD कडेन गेल्यार आतां कितें 4-5 वर्सां जालीं ते म्हणटा सुलभ ना एप्लिकेशन गेले सुलभ ना पंचायती मागीर म्हणटाले ते पंचायतीन धाडला म्युन्सिपालिटी आपल्या कडेन ना म्हणटा आनी आतां हे सुलभ जे आसा किंवा टॉयलेट जे आसात ते केन्ना मेळटल्यो लोकांक केन्ना कित्याक पॉप्युलेशन वाडटा भायले स्टेटीचे लोक पॉप्युलेशन येवन झोपड्यान रावता मग तांकां कितें तेंचें कितें तें ओपन हें जाता मागीर ओपन डिफेक्शन जाता सगळें म्हणून हे आसा पळय ते आनी तो मुद्दम दिनाशिल्लो म्हाका जाल्यार खबर ना पण वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक परते परते वयताले आमी ना म्हणटा आनी ताका जाय थंय घालतालो तो तशें हें ना घालतालो आपल्या जाय थंय घालतालो पूण आमकां दिनाशिल्लो हय म्हणटा अशें जावपाक जायना तूं न्हय रे PWD राव मरे हेकाय विचारलो प्रश्न डिपार्टमेंट वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट पण ते आतां थंय ना म्युन्सिपालिटीक ना आनी पंचायतीक ना तुमी म्हणटा आतां दिता म्हणटा आतां आमचो बाब मिनिस्टर मायकल आतां दिता म्हणटा आतां केन्ना दितलो खंयच्या काळान दितलो तें आमकां खबर ना म्हणजे सगळे कडेन टॉयलेटी ना LED मेळना आमकां लायट बीन हें आसा तेवूय मेळना आतां प्रश्न आं तूं करतलो फुडल्या 1.5 म्हयन्या भितर एक काम स्टार्ट जातलें यू डोंट हॅव टू वरी आनी प्रत्येक वॉर्ड विलेज न्हू वॉर्डान 2 कम्युनिटी टॉयलेट्स आसतले सेम बायो कम्युनिटी म्हणटा पळय ते भायले लोक येता खंय झोपडेन रावता सो देन आफ्टर्स वन्स इट इज डिक्लेअर्ड ODF देन मागीर फायनी मारपाक चालू करतले आमी फायन गेलो खंय भायर गेलो जाल्यार फायन मारप मागीर अशी कितले ODF फ्री डिक्लेअर जाल्या उपरांत तोरी लोक भायर वयता म्हणजे रॉंग कितली एप्लिकेशनां येयल्यांक सद्याक म्युनिसिपालिटी ऑर पंचायत 17,150 एप्लिकेशन येयल्या प्रोसेस केलो आमी सगळे गेले आतां पयशे घेवपाक रावल्या चालू आनी स्टार्ट करतले काम स्टार्ट करतले हांव मोठ्यान उलयता कित्याक तूं उलयता पळय मोठ्यान म्हाका आयकून म्हणजे म्हाकाय मोठ्यान तुका आयकून विचारचें पडटा स्पीकर सर आमकां जाय केन्ना सुरू करता आदलो माझी मुख्यमंत्री केन्ना सुरू करता माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्ना सुरू करता म्युनिसिपल एरिया केन्ना मातशें बेगीन दिया ते थंय उरल्या तुमच्या वाठारान येता घेवन ते डोंट वरी गांवठी मातशें तुका इसारून घालता सगल्याक लास्ट
हांव मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता आनी हांव मातशें मुख्यमंत्री भेटलो सवाती मातशें हांव मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता ज्या कडेन सगळीं घरां एकठांय आसा थंय हो प्रॉब्लेम मेजर आसा आनी त्या खातीर एक युनीक स्कीम दुर्बाट ह्या गांवांत केल्या ज्या घरांत भितर संडास बांदला बाथरूम बांदला आनी जे किचनाचें आनी सगळें जें उदक आसा तें सिवरेज प्लांटा 1 MLD करून दिला 250 घरां त्या हेच्या अंडर आयिल्लीं आसा आनी तशी स्कीम वर्कआवट करात म्हणजे हे सगळे प्रॉब्लेम मोकळे जातले कारण गांवांत अशीं गांवां खूब आसा ज्या कडेन एका तेकून घरां आसा देर इज नो डिस्टन्स बिटवीन द 2 हावजीस. स्पीकर सर 2 मिनटांत सोंपयता मुद्दामून तांच्यांनी माजी मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे यांच्यानी साखळीचो विशय काडलो म्हणून ते म्हणटा ते बरोबर आसा कंपल्सरी करप सिवरेज कनेक्शन हे अत्यंत गरजेचें आसा 120 लोकांनी आतां दिला उरलेल्यांक आमी कंपल्सरी करता आनी डिसेंबर पर्यंत तो सिवरेज प्लांट जो आसा हो 100% आमी चालू करता. स्टेट जी आसा पळय न्ही ही 31 ऑगस्ट पर्यंत ओपन डेफिकेशन फ्री हे आमकां डिक्लेअर करपाक जाय ताच्या खातीर जवळपास 538 ट्वीन टॉयलेट म्हणजे 1000 आनी जवळपास 76 टॉयलेट्स ट्वीन टॉयलेट्स आमी पुराय स्टेटीत ज्या वार्डांनी टॉयलेट्स ना थंयसर ते घालतले आनी 31 ऑगस्ट पर्यंत स्टेट ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणून डिक्लेअर करतले. थँक्यू स्पीकर सर. 4A. 4B. Sir, as per the portal, Speaker, sir. Speaker, sir, this question is relating to coal at Vasco. Speaker, coal works at Vasco, whatever, coal projects at Vasco. Speaker, sir, I had taken an assurance from the previous Chief Minister, Manor Parrikar, and I had, and he was kind enough to, adhere to the assurance. Assurance then parli. पण पाडटा सोडून तेणी 2 प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट बर्थ नंबर 4 and 5 तेणें केली बर्थ नंबर बर्थ नंबर 4 and 5 तो तेक हें केली तीन भितरी सेकेंड आहलोलो प्रोजेक्ट deepening of navigation circles and turning circles of Mormugao Port Trust. I don't know whether he had by mistake left it out because this project, these 2 parts also, doni part pasun mulla for coal mun, for handling of coal mulla. Will you consider adding these 2 and writing back to the MOF because he has already written a letter. He has written a letter based on my assurance, based on his assurance and based on my request to him that there is already pollution in that area. So will you consider adding these 2 parts also because this also is for handling of coal as per your reply. Speaker, sir, honorable colleague, Mr. Reginald Babzo, Prashna Mandla, I think I have given the answer. Now, what he is asking, if you could just specify in 1 minute, what exactly you are asking, because you are just going on telling, not asking. You are only asking and asking, but not telling what you are asking. Speaker, sir, I know he is smarter than me, but I will explain to him again. There are 3 parts for this answer. For this assurance, what Manor Parrikar had given me, there are 3 parts. And what I had asked him was whether that coal handling, will you write to the MOEF that it is causing pollution to the people of Vasco. He had assured me and he had said that he would write. I sent him a reminder on 7th of August and he wrote on the 17th of August 2017. And in that letter, he made it very clear. He said that there is pollution, that there is pollution taking place and that they should reconsider. But they added only for berth number 5A and 6A, only for Southwest Ports. In that, there were 2 parts. There was another part, and the part was very clear. The ministry was considering for forest and climate was considering capital deepening of navigation channels and turning circles of Mormugao and redevelopment of berth number 8 and 9 and barge berths at Mormugao Port Trust. These were the 3 things that is pertaining to coal handling. Now, in our previous Chief Minister Manor Parrikaran, Tege letter, he added only 5 and 6 of Mormugao Port Trust. Will you consider writing both the parts again?
because MOEF, I'm going one step ahead, MOEF has already, which is Sunday's paper on Navin Times, that they are considering giving permissions, the clearance for all the three, for the projects, for these two projects. Will you write to them? But it's on hold now. It's on hold. Why? Because of, they wanted some queries. Will you consider writing to them now? Because this was the assurance, previous Chief Minister. Will you consider these two parts also to add to it and write again? Because, sir, Mormugao Port Trust is a port, number one speaker, sir. I will tell like my colleague. Now, Honorable then Chief Minister has written, and I think what he has asked, we have given him a copy of the then Chief Minister, Manohar Parrikar Ache, letter 17 January and also 2018. There's another letter written on 14 August 2017. Both the letters I have annexed to you, and you have got them. Speaker, sir, as far as the coal handling was on 5 and 6, the port also, and Honorable CM is already on record that we are going to start mining again. Right now, mining activity had come to a standstill, and hence this activity was making a little bigger efforts. What he is asking about 8 and 9 port, that is a berth, what he is mentioning is berth 8, 9, of not allowing dredging. Is that what you are asking, Speaker, sir? Dredging and the other part. No, if that is what he is asking, means 8, 9 port is a port which handles multiple activities, multiple cargoes, Speaker, sir. Now he is saying even those multiple cargoes, whatever development of the port is there, should be stopped. That is what he is asking. I am asking him. I am asking, Speaker, sir, for berth number, see, when I asked this question, this project, whom will benefit? After this MOF gives clearance, whom it will benefit? In the reply, he has said, this project will benefit handling of coal. Go to first page only. E. The reply is there. Benefit for handling of coal. I raised issue of pollution of coal. So will you tell me that, will you write at least handling of coal should stop there, Mano? I am not concerned about other things what are happening on the port, on that berth, 8 number 9. I am concerned, I raised issues only on pollution of coal. So I am very clear, I am not mixing up. Do you want something more? I will answer, I will explain to you again. Because, sir, I will repeat the question what my honorable colleague is saying. I will repeat. Whether the government is aware that the said two proposals, namely capital deepening of navigation channels and turning circles of Mormugao Port and redevelopment of berth number 8 and 9 and barge berth at Mormugao Port are also connected to coal and coke handling expansion plans at Mormugao Port that are under active consideration of MOF and CC. This is his question, specific question, which he could not ask. I am asking myself, Speaker, sir. The answer what I have given is very specific. Sir, proposal of capital / deepening of the navigation channels is for the purpose of enabling to handle Cape-size carriers, which would provide economy of the scale vis-a-vis a Panamax vessel, which provided sufficient draft for handling Cape-size cargo vessels at the port. The project is expected to improve on port efficiency. The project will also benefit handling of coal being carried out, as you cannot have at berth number 6 and 7 what he was saying, which has come to a standstill, which we have already on record. He is also saying that Honorable then Chief Minister has written to MOF 6 and 7, is come to a standstill. Now, Speaker, sir, the navigation channel for all cargoes, coal is there, iron ore is there is chips being brought there, and so many other cargoes are being. So what is a navigation channel, Speaker, sir? It is a channel where the vessels come to the port. Now, 8 and 9 berths, Speaker, sir, is a multi-faculty berth. Now, I am asking specific a question to my honorable colleague. Should I also stop what he is asking me? Should I write that 8 and 9 also should be stopped? I will do it, Speaker, sir. I have no problem. I will ask Honorable Chief Minister, and if he is saying so, that 8 and 9 also, like how 5 and 6, we have already stopped. Honorable then Chief Minister has said, till now they have not got permission. What he is saying is correct. Coal pollution is there. That's why it's come to a standstill. Now, 8 and 9, we all know, Speaker, sir, my senior colleagues will also tell here, who are in the House, that 8 and 9 was used for iron ore and various other activities is still being used. Right now, activities of iron ore has come to a standstill. But that is a navigation channel. If my colleague, I am asking him again,
Does he want me to also write and stop 8 and 9? I'm asking Speaker, sir. Because, sir, Minister Barack Uspaida, he is trying to tell me that he wants me to make a statement, or rather he's putting words in my mouth, should I stop navigation? Speaker, sir, I have asked only coal and coke. And in that coal and coke, will the minister write at least coal and coke? Te air mark naka. Air mark te kite handling kore, mining handling kore, mineral ore handling kore, cargo handle kore. I don't have a problem. Only as far as coal will you write. Let them ask, let the port write, say, okay, we are not going to do that, and then you consider for the other things. I'm not concerned about other things. You do mining, I also want mining, not that I'm against mining. I know everybody's interest, whose interests are there also we know. No, but I'm just saying. But then, I'm not going to stop that, don't worry. I'm going to protect those interests. Only this interest I'm worried about. Because see, we have made it poor question विचारले आणि म्हाका respiratory problems in Mormungaon already Honorable Minister Health has answered me. There are 4,500 cases of every year respiratory diseases. Anyway, but then I am only pertaining to this thing. Will you consider writing or not? Finish, that's all. Because, sir, I'm again asking the same question. Because, sir, 8th and 9th berth, there is one navigation channel. Now, what he is saying, that you dredge the channel, you do dredging activity, but don't bring coal. Is this what he is asking? Yes. Then I will reply. Yes. See, I am asking him again, sir, navigation channel is one channel where Panamax and Cape-size vessels can come inside. This is what the MPT has asked for, capital dredging in that area. So he is saying, do dredging, but don't bring coke and coal in that dredging. Is it correct? Then I will write on that lines to the MPT chairman and MOF. I assure him that in the initial stage of dredging activity, that the dredging permission is given to you only for this area. Yes, sir. Sir, I want to ask the minister one thing. Only one supplementary, yeah? Last supplementary. Speaker, sir, I want to ask the minister one thing. He's saying that no pollution is there. If there is pollution, this has to be stopped, Speaker, sir. The handling has to be stopped. Sir. Yeah. Sir, this government under the leadership of Honorable Chief Minister is there where pollution levels in every place is stopped. Just now, my colleague Rohan Kaute was speaking about sewage going in the river, Speaker, sir, where government is serious about stopping sewage in the rivers. This government is very serious, Speaker, sir. Pollution has to be stopped, and pollution will be stopped. Now, what my colleague, Honorable MLA Kalus Babu is saying, is pollution has to stop. I am also on the same line. In Vasco, pollution has to be stopped, and CM is also on the same line. That is one. But what my colleague Regional Babu is asking, 8 and 9 dredging, I already told him, we have already made IIT responsible to do the entire study of this pollution aspects. There are different types of pollution aspects. There is dust pollution, there is a lot of aspects, there is a lot of things which we have already doing a study. Maybe in the next session, if he asks me, by the time hopefully we'll get all the reports. But what he is saying, that to give capital dredging permission of 8 and 9, you should take an undertaking from Mormungaon port, which of course I will write to the port. I will say that the condition is like this, that the people, the MLAs and the constituents are saying that if you do capital dredging at 8 and 9, you should not bring coal and coke. That is what he is trying to say, which I will write, sir. My duty is to write. And whatever answer is from him, I will give it to honorable colleague of mine. Because, sir, प्रत्येक गोष्ट बंद कर म्हटले म्हणून जावचे ना. हांवें म्हटलं की तेणी सांगला की पोल्युशन कंट्रोल जाता. फाल्यां सकाळी जर तू ते बंद कर म्हटल्यार थंयसर काम करपी गोंयकार आसा न्ही. कोण म्हणना? तेणी तेच सांगता पोल्युशन जाता. MOF is there to decide, and people are there to object. See, I am not somebody, I am not authority to tell you to stop, and you are not authority to stop. You are also not authority to stop. पोल्युशनाच्या नावाचेर आमकां प्रत्येक कडे बंद. प्रत्येक तुम्ही म्हणतात कितें, you all are saying that प्रत्येक गोष्टीक बंद कर म्हणटा, and that is not correct. You are nobody to stop, and I am nobody to tell. तेच सांगता पोल्युशन कंट्रोल कर म्हणून सांग. There are people connected to see that, and if somebody has objection, I am only raising Goa the Pollution issue. Control Board is there. I am only raising the issue. It's for you to act. And for you to give justice to the people, that's all. Of course, Goa Pollution Control Board is there. They will take care. Because, sir, No, I will tell him. Number 5A, 5A, 5A. Because, sir, I have to answer. Number 5A. Because, sir, 5A. Speaker, sir, let me answer. Babu.
सांग मरे का अरे एका हेचं उत्तर दी आन्सर सायकोलॉजिस्ट किती जायचं सांग स्पीकर सर ऐका स्पीकर सर हे हावजात ॲटलिस्ट 8 तरी क्वेश्चन येवपा जाय ओके सप्लिमेंटरी 3 दिता तिंगा 10 दिता हें जावपाच ना 3 सप्लिमेंटरी एकल्याक 3 हेच्या वचून नाका आमगे आतां क्वेश्चन आली का साद येयले क्वेश्चन विचार साद येयले